If something happens, if it flows down, very close vicinity houses they have shifted. But what about houses just below that? हांव जेन्ना असेंब्ली सोंपून काल रातचो घरा पावलो जेन्ना 12 हांव त्या विलेजीन गेलो. आय इन्स्पेक्टेड, आय वेंट ऑन दी प्लेस. पळयलें जाल्यार तो कंटिन्यू आशिल्लो. काल दिसभर पावस ना जालो, पूण तरी आसतना इट कंटिन्यूड फॉर दीस. सो इट इज अ डेंजरस सिच्युएशन वेरीन आय कूड फायंड तो फ्लो आसा तो पयल्या 5 मिनटांक एक टँकर भरपा सारकें इतलें उदक येता. आनी स्लरी आसा हय न्ही. ना ना घरांनी मड घेवपाचो दे हॅव टेकन डायवर्शन्स केले. नो वॉट आय एम सेइंग दॅट उपाय कांय ना, ते खंयच्यान येता तें. ओन्ली थिंग इज आमचे कडेन जिओलॉजिस्ट आसा, मायन्स डिपार्टमेंट, थंय वचून वॉट इज द कायंड ऑफ मटेरियल दॅट इज बीन उज्ड आउट, वेदर इट इज अ मायनिंग मटेरियल वीच वॉज डम्प समवेअर ऑर इट हॅज द वॉटर हॅज सिपेज फ्रॉम द मायनिंग pits and then somewhere it is oozed out. हे पळोवपाक जाय आशिल्लें दॅट सेन्सिबली इट इज नॉट टेकन बाय दी डेप्टी कलेक्टर कांयच करूं ना. ना कांय केलें ना म्हणल्यार दे जस्ट इंस्ट्रक्टेड जस्ट यू हॅव टू शिफ्ट एंड दॅट इज नॉट गुड इनफ. दे शूड हॅव टेकन दी मेजर्स. हांव रातची गेलो. यू शूड हॅव मॉनिटर न्ही. फाल्यां सकाळीं ते लँड स्लायडींग जालें, भितरल्यान माती इतली फ्लो जाल्ली आसा, ती शेतांनी गेल्ली आसा. तेन्ना वो दोंगर जर बसलो किंवा लँड स्लायडींग जावन जर घराचेर आयलो जर जाय जाल्यार हूज रेस्पॉन्सिबल? इट इज नॉट बीन मॉनिटर्ड. जेन्ना हांव रातचो 12 गेलो आनी हांवें इन्स्पेक्शन केलें जर जाय, देर वॉज नो बडी विथ मी. सो देन आय कॉल्ड फायर ऑफिशल्स, देन आय कॉल्ड दी पोलीस ऑफिसर्स. 12 म्हणल्यार परत इन्स्पेक्शन केलें. देन आय डायरेक्टेड दी पोलीस ऑफिशल टू मॉनिटर दॅट, टू प्लेस देर पेट्रोलिंग वॅन देर. And if something unusual happens, then म्हाका कळयात किंवा प्रॉपर मेजर्स घेवपा खातीर. तें न्हू सर, मंत्री वयता पूण ऑफिशियल्स आसना. फाटीं तुमी पावर डिपार्टमेंटांनी तेंच सांगलेलें. दॅट इज वॉट इट इज नॉट दॅट. बट वॉट आय एम सेयिंग दॅट दी एडमिनिस्ट्रेशन किंवा आमची जी सेल्स केल्ले आसात रातभर रावन फायदो कितें? इफ यू हॅव टू ओनली इन्स्ट्रक्ट दॅम शिफ्ट फ्रॉम दॅट प्लेस एंड टू कम बॅक एंड यू डोंट टेक एनी मेजर्स, हाऊ लॉंग दे वील कीप ऑन शिफ्टिंग? My thing that the people, I mean the administration may not be able to stop that, but at least they can get the experts on that and find out due to what reason and what could be the next thing that is going to happen. So त्या खातीर सीएमा कडेन उलयला तुमी? सीएमा कडेन रातची 12 उलयलो. चीफ मिनिस्टर told me that you go on this side and tell the villagers not to reside there, and he only directed me to get the police officer there and tell them to monitor the kind of flow and what is happening. If the slurry is जर thick येता जर जाय जाल्यार परत कितें करपाक जाय. उदक जर पातळ जाता, ट्रान्सपरंट जाता जाल्यार there is no harm. But when the water is carrying mud and soil and slurry kind of thing, then it is because every let us say if every half an hour one tanker एक जर ट्रकाची सॉयल गेली 10 टन्स जर गेले जाल्यार हांव इमॅजीन करता त्या डोंगरांतल्या पदली एक होल जातलो, हॉलो जातलो, अँड इट मे कॉलॅप्स. यू नो, दिस इज द कायंड ऑफ थिंग. आय जस्ट वॉन्टेड टू I called on the Mamledar and told him this is not right. I called the Mamledar at 10 o'clock and told him to place some people there.